उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी अब्राम जमनी पर्यान सकला बागवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळय, हांव तुजे लागीं करार करतां. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका अब्राम म्हूण चिनांत. तुजें नांव जातलें अब्राहम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय करतां. तुका हांव भोव सुफोळ करतलों. तुजे थावन हांव राष्ट्रां उपजयतलों आनी तुजे संस्थींतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजे आनी तुजे भितर, तशेंच म्हजे आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थी भितर पिणकेचे पिणकेन तोगपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलों. एक सासणाचो करार असो हांव तुजो आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थीचो देव जातलों. तुका आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थीक तूं बिराड करून आसाय तो देश हांव दितलों. म्हणजे कानानचो सगळो देश सदांकाल तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलों. देवान अब्रामाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळतलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी संसद पिणकेचे पिणकेन. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता धुवानो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कोबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. आज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. जुवांवां प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हणलें, सोत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कोदींच मरचो ना. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. अब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कोदींच मरचो ना. आमचो बाप अब्राम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतिपाळ केलो, हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक करता तो म्हजो बाप. तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच. तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलों. पूण हांव ताका वळखतां
आनी ताचें उतर सांबाळता. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें अब्रामाक देखलोय? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, अब्राम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.